संविधान हत्या दिवस आमी कित्याक ऑब्जर्व करता तशें पळोवंक वचत जाल्यार संविधान हत्या दिवस हेका 50 वर्सां पुराय जाली आनी फाटल्या 50 वर्सां संविधान हत्या कशी जाली कित्याक जाली आनी ती फुडें केन्नाच जावची न्ही हाज्या खातीर आमी संविधान हत्या दीस ऑब्जर्व करपा खातीर हांगासर आसा। ज्यांच्यांनी संविधानाची हत्या केली, ज्याच्या फॅमिलीन संविधानाची हत्या केली, ते आज संविधानाच्या पुस्तकाच्या नावाचेर ते संविधानाचे पुस्तक न्ही, संविधानाचे बूक फक्त बॉल्सान घेवन भोंवता आनी खंय तरी ह्या संविधानाची आतां हत्या जावपाक शकता हे लोकांक दाखयता। इंदिरा गांधी आनी तिच्या सरकाराचेर उलोवपाचो क्षुल्लकसो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार तेच दीस तेन्नाच वांगडाच तो अरेस्ट जातालो। आमी म्हणटाले की गोंय नवें राज्य आसा म्हणून गोंयाक सोडलें काय कितें की बऱ्याच जाणांक म्हणचें पडलें की ब्रिटीश बरे आशिल्ले पण न्ही एमर्जन्सी। गोंयांत जनता पार्टीच्या हेजेर 1978च्या इलेक्शनाक 4 सीट लढिल्ले, एक मडगांव, पणजे, वास्को एंड पाळये। पाळये सीट इज कॉन्टेस्टेड बाय माय फादर, म्हज्या पप्पान कॉन्टेस्ट केल्लो आनी इतकेंच न्ही ताका मतां पडिल्ली 400। 40 वर्सां ताका हिणयताले हो जनता पार्टी म्हणून। हांव आमदार जाल्या उपरांत बंद जालें हिणोवपाचें। काँग्रेसीच्या सरकारा वेळार एक टर्म मुख्यमंत्री म्हणून राविल्ल्या दिगंबर कामतानूय आणीबाणी वेल्यान तेन्नाच्या काँग्रेस सरकाराचेर फोग काडलो। Was declared where were the we people of India? Everyone only to protect one person, the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. Her grandson moves with a book of constitution in villages and says that constitution is in danger. People should ask him, where was the constitution in 1975 when emergency was declared and lakhs of people were imprisoned in the country. आणीबाणीविशीं विद्यार्थी शिक्षकांमदी जागृताय करपा खातीर फुडले वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी करपाक शिक्षण खात्यान सर्क्युलर काढला। ताच्या वेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरीन सरकाराचेर चढाई केली। बीजेपी आनी RSS सरकारी यंत्रणांचो वापर करून शिक्षणात राजकारण घुसोवपाक सोदता म्हूण युरीचे ट्वीट। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।